डेफिनेटली लोकोत्सवाची जवळ-जवळ आम्ही 550 स्टॉलाचे आज इन्स्टॉलेशन्स केल्ले आसा. पूण आमचे कडेन वट्ट जर ॲप्लिकेशन अर्ज जर कितें जर आयिल्ले आसात जाल्यार जवळ-जवळ तुका 850 वयर म्हणजे हजाराक पाविल्ले आसात, इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे गाळे किंवा फूड स्टॉल्स धरून. आणि ज्यांचे मेरीट आसा, खास करून आमकां एक वेस्ट झोन कल्चराच्या माध्यमांतल्यान आमकां लिस्टूय येता. 60-70 सुमार जे स्टॉल्स जे आसात ते सरकाराचे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात ती डिपार्टमेंटूय ते आपले त्यांचे एक क्रायटेरिया आसा, त्यांचे एक लिस्ट आसा, त्यांची एक वेगळी क्रायटेरिया आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. डेफिनेटली हो जो विशय तुवें जो आमच्या मुखार मांडिल्लो आसा तो केन्नाच सोंपपाना. जे कोणाक स्टॉल मेळना तो उलयतलोच न्ही. तितूनच आनी एक स्टॉलाच्या रिलेटेड एक इश्यू येता तो असो की खूबदां आमी अशें आयकतात की थोडे लोक जे गोंयकार आसा ते स्टॉल्स घेतात पूण मागीर ते सबलेट करतात. जे तुमी म्हटले की अशे गोंया भायल्यान कोण येतात डायरेक्ट येतात ते मागीर त्या टायमार असली जी स्टॉल्स आसा ती सोदता. सो हेजेर कसो कितें कंट्रोल जाता? हिवूय कंप्लेन म्हाका आयिल्ली आसात. पूण आज बरेचशे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां. आमी प्रत्येक इन्स्पेक्शन केला जे तांकां कोण ते खबरूच ना. पूण फुडले फावटी जो मनीस आमी प्रत्यक्षान इवन काही तुमी सुद्दां ते इंटरव्यू घेवपाक शकता. कारण आमी म्हणिल्लें आसा जो स्टॉल जेका आमी अलॉट करता ताणेनूच स्टॉल चलोवपाक जाय. आनी यदा कदाचित आमकां तेंच्या स्टॉलाचेर तो दुसरो मनीस जर दिसलो जाल्यार फुडल्या फावटी वर्सा आमी तांकां स्टॉल दिवपाना, अलॉट करपाना. हे आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा.